बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो विशय हांव संवसाराक देवाचें मिसांव आमकां उगडास करता की देवान आमकां जोण एकल्याक एका खेरीत कार्य पासत रोचल्यान. जेन्ना हें मिसांव आमी आपणायता तेन्ना देवाचे सोडवणेचे येवजणेंत आमी भागीदार जाता. जोण एकल्याचें मिसांव आमी जोण एकल्यानूच फुडें व्हरूंक जाता. ह्या मिसांत भाग घेतना आमच्या मिसांवांक विस्वाशी रावूंक आनी प्रमाणीकपणान तें फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. मोगळेस्तानो, आयच्या नियाळाक आमकां विशय हांव संवसाराक देवाचें मिसांव. आनी हेच खातीर दर एकलो मनीस जल्मता तेन्ना एक वेगळें मिसांव घेवन येता. दर एकल्याचें कार्य वेगळें, आपोवणें वेगळें. आनी ह्या वरवीं आमचें मिसांव आमच्या उतरांतल्यान करण्यांतल्यान आमी परगट करता. पूण जायते फावटी आमी देवाचें मिसांव जावचे सुवातेर घडयेक आमच्या उतरांतल्यान करण्यांतल्यान आमी देवाक आनी दुसऱ्यांक दुखोवन देवाचे आड घडयेक आमी आमचें जिवीत परगटलां. आनी हे खातीर देवाची आनी पेल्याची बोगसणे मागून सगळीं सांगाता देवाची काकूत मागून हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पळयता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. ह्या वेळार ओगीच रावन आमच्यो गरजो जावं भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराचे मजतीन आमी कितें मागूंक आयल्या त्या वेळार ओगीच रावन आमी देवाक भेटुया. प्रार्थुया. सोर पवित्र देवा, तुज्या पुताक जल्म दिवच्याक एके आंकवारीक तुवें वेंचून काडली आनी हे परी तुजे मोहिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवजिलें. तुज्याच देव सैमाचो तुजो पूत आमचे असोक मनीस सैमांत जल्मलो म्हूण ओकोण आनी तीर बावार्थान सोत मानून तुका सगळ्या काळजान वंदूंक आनी ताच्या जल्माची परब कोतकोतीत भोगतीन समोरमूक आमकां कृपा दी. हे मागता तेच आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. फुडाराच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी झोरा गांवचो दानकुळाचो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानव. ताची पोतीन वांजडी देखून
तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वांजळी देखून तुका भुरगें बाळ ना, पूण आतां तावन बरीच चोत्राय दवरून राव. दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पियो नाका आनी कांयच अपवित्र खावू नाका, कित्याक तूं गोरवेस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यान तावन देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. फेलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोरजेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो, ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें. इतलो तेजवून तो दिसतालो. तो खंय तावन आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलां, तूं गोरवेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच तावन दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवं नाका आनी कांयच अपवित्र खावू नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यान तावन मोरो पुर्यान त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. ते अस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलूंक लागलो. देवाचें उतर रे. देवाची वडोवकार. आमचो जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सगल्यांनी म्हणचें, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा म्हजें कडप जाव, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जाव, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. सबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवसो. म्हजे तोरणे पिरायेंत तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत तावन तुजेरूच पातयोन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. सबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बळ वाकाणीत वेतलो. तुजे सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा, म्हज्या तोरणे पिरायेंत तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. सबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. शिव वर्तमानाक उबी रावया. पोरसा मुखार कुणा करून दवरलेलें जेसेचें मूळ तूं. काळाव करिनासतना आमची सोडवण करूंक ये. Spor तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या
वांगडाचो जाकारियास नांवाचो एक यादनीक आसलो. ताचे पोतिनीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाचे कुळयेची. चुकोय नासतना दोनयाच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नोदरे मुखार दवरवंत आसली. एलिझाबेथ वांचडी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोली देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगडाच्या पाळयेन देवा मुखार यादनिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माचे चाली पोरमोणे ताचेर सोर्त पडली देखून धूम चोळोवंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूम चोळोवच्या वेळार सगळो लोक भायर रावून मागणें करतालो. धुपावेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलोलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारियास घाबरलो आनी थाऱ्या भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकारियास तूं भिवू नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पोतिनी जावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुवांव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं खुशाल जावन मुरगोडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं. कित्याक तो देवा उचीर व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पिवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांतूच जावन तो पवित्रात्म्यान भरतलो. इस्रायलाचे संस्थेंतल्या जायत्या जाणांक दोनया ताच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायांची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटावंक खालतीनूय तांकां धर्मोन मनशांची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरसा तयार करूंक तो इलिजाचें मन आनी सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी जाकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जाला आनी म्हजी पोतीन म्हातारे पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यान उबो आसा तो गाब्रिएल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजी उतरां खरी जावचो वेळ पावतोच तुवें ती सोतमांदली नाय देखून पळय. तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घडो वेळ तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणोसो लोक जाकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्नानान ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच ताचे लागीं उलोवंक ताच्या नजो जालें देखून पवित्र स्नानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण ती समजली. आनी मोनो उरलो म्हणटूच ताचे लागीं कुरव्यांनीच तो उलोवंक लागलो. ताचे सुट्टेचे दीस भरतूच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पोतीन गोरबेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशां मोदें भोगलोलो बेमान म्हजे वेलो पयस करूंक देवान येवचिलें देखून म्हजे सोबे ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या मिसाचो विशय असो, हांव संवसाराक देवाचें मिसां. आनी हो विशय नियाळूंक आयच्या वाचपांचो आदार आमी घेवया. इंग्लीश भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, गॉड रायट स्ट्रेट ऑन क्रुकड लायन्स. म्हणजे देव वांकडे वळींनी नीट बरयता. हाचो अर्थ कितें? भाव भयणांनो, आगोड परिस्थितींतल्यान वो मनशाच्या मनांत आटापूंक जायना तसल्या घडण्यां वरवीं देव जायते फावटी आपली येवजण आनी आपले मिसांव मनशाक उगडापें करता आनी संपूर्णायेक पावयता. आनी असलेंच वीज मीत आयच्या वाचपांनी आमी पळयलां. इतलेंच न्हय, तशेंच देव कसो मनशाक देव मिसांव फावो करता हेंय बी ह्या वाचपांतल्यान उगडापें जाता. भाव भयणांनो, आयच्या वाचपांनी 2 ओस्तोऱ्यांची खबर आमी आयकल्या. एक मानवाची पोतीन आनी दुसरी जाकारियासाची पोतीन एलिझाबेथ. दोगांयची परिस्थिती एक सारकी. तांकां दोगांयकूय भुरग्याचें देणें फावो जावंक नासलें. आनी जुदेव धर्मान असो समज आसलो,
एक ओस्तोरीक भुरगें जल्मूक ना जाल्यार तो लोक असो समजतालो की देवान तिका खास फावो केल्या. हें आमकां लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. भाव भयणांनो, ह्यो ओस्तोऱ्यो समाजान उणेपण आनी बेईमान भोगताल्यो. आनी ह्याच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत एलिझाबेथ अशें म्हणटा, हांवें मनशा मदें भोगलोलो बेईमान म्हजे वेलो पयस देवान केलो. भाव भयणांनो, ह्यो बेईमान ह्या तांच्या भावार्थाच्या जिविताक लागून हो बेईमान देवान तांच्या जिवितांतलो पयस केलो. ह्या आगोड परिस्थितीन बरवसो नासलेली परिस्थितीन पळयात देवान तांच्या कुसव्यान जिवीत उपसयलें. म्हणजे देवाचे देणे तांकां फावो केले. मानवाचे पोतिनीक सॅमसनाचे देणे देवान फावो केले जाल्यार एलिझाबेथीक देवान जुआंव बावतिस्ताचे देणे फावो केले. आनी देव दितली देणी सादी न्हय, देव दितली देणी व्हड. हेंच ह्या दोगूय पुतां वरवीं आमकां कळून येता. दोगूय देवान दिल्ले पूत सोडवणेच्या इतिहासान व्हड मनीस जावंक पावले. आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता सॅमसनान फिलिस्तिनाच्या हातांतली इस्रायल पोरचेक निवारली. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमान आमकां सांगता जुआंव बावतिस्तान इस्रायलाचे संस्थेच्या लोकांक एक आपले शिकोवणे वरवीं एक पुर्ती पोरसां केली. भाव भयणांनो, जेन्ना देव मनशाक मिसांव दिता तेन्ना मनशाच्या जबाबाक देव रावता. आनी हो जबाब जोण एकल्यान दिवंक जाय. जे मिसांव ह्या दोगूय पुतांच्या आवय बापाय वरवीं उगडापें जाल्लें तें मिसांव ह्या दोगूय पुतांनी सॅमसनान आनी जुआंव बातिस्तान आपणायलें. दर एक देव दितलो मिसांव जावन आसा एक अप्रूप मिसांव, अ युनीक मिशन, जें जोण एकल्यानूच आमच्यांनी तें मिसांव ह्या संवसारांत जिवं येता. भाव भयणांनो, आमच्या मनान घडये असो प्रश्न येत, देवान काळा आदीं हें मिसांव लोकांक आपल्या मुणयारांक फावो केलें अशें न्हय. देव आयज लेगूत आमकां जोण एकल्याक हें मिसांव दिता. जोण एकलो आमी बावतीस घेतलोली कोणाकूच देवान भायराय नासतना हें मिसांव दिलां. आनी मिसांव म्हणल्यार कितें हें शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां कळून येता. मिसांव म्हणल्यार शुभ वर्तमान परगोटूंक. मिसांव म्हणल्यार जेजूचें शीच पोरसांग करूंक. मिसांव म्हणल्यार जेजूचें गोवाय जावंक. भाव भयणांनो, आयच्या स्तोत्रांतलीं उतरां आमची जोण एकल्याची उतरां जावंक जाय. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बोळ वाखाणीत वेतलो, तुजें सोड नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगोडटलो. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयतालाय. अजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. भाव भयणांनो, ह्या एक्सपोजिशनाचोय विशय आमी शुभ वर्तमानाचे परगोटणार हेंच आमकां उगडास करता की जोण एकल्याक आमकां मिसांव दिला. हेंच तें मिसांव जें जेजून शिसांक दिलें. हेंच तें मिसांव जें जेजू फ्रांसीस शावेरान आपणावन आमचे गोंयांत आयलो आनी तें मिसांव फुडें व्हेलें. हेंच तें मिसांव जें जेजू जोण एकल्याक आमकां फावो करता. आमचो आदलो पाप सायब जुआंव पावलो दुसरो ताची उतरां अशीं, टू बी क्रिस्टियन मिन्स टू बी अ मिशनरी, to be an apostle. It is not enough to discover Christ, but I must also bring others to him. भाव भयणांनो, आयज कशें मिसांव हें जेजूचें आमी जियेतले काय दोन तरेनी आमच्यांनी तें जिव येता. पयली सुवातेर जेजूचें रूपकार जावन. भाव भयणांनो, जरी तर आमी दुसऱ्यांक जेजूची ओळख दितले जाल्यार जेजूचो रूपकार पयले सुवातेर म्हज्या जिवितांतल्यान दिसून येवंक जाय. कोण एक बरोवपी असो म्हणटालो, You may be the only Jesus people may ever see. You may be the only Bible people may ever read. भाव भयणांनो, ह्या खातीर जेजूचें जिवीत म्हजें आनी तुजें सोबेत दिसून येवंक जाय. आदल्या क्रिस्तांवांक पळोवन, पयल्या क्रिस्तांवांक पळोवन कितल्याच जाणांनी जेजूचो पाटलाव केलो. म्हज्या बऱ्या आनी भावार्थाच्या जिविता वरवीं हांवें जायत्यांक जेजूची ओळख दिवं येता. आमच्यान जोण एकल्यान अशें म्हणूं येता काय, जी उतरां बागेवन पावलून म्हटलीं ती, जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे सोबें जियेता. दुसरी
वाट जी आमकां मिसांव जीवंक शिकयता ती म्हटल्यार ह्या संवसारान आड कुरूच जावन टू बी अ सायन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. भाव भयणांनो, जेन्ना सिमावान जेजूक आपल्या हातांनी घेतलो तेन्ना ताणें अशें बाकीत करून म्हटलें, जेजू राष्ट्रांक एक आड कुरू जातलो. आनी आड कुरू जावप म्हणल्यार कितें? आड कुरूप जावप म्हणल्यार संवसाराची चाल सोडून सोर्गीची चाल आपणावप. आनी सोर्गीची चाल आपणावप म्हणल्यार कितें? सोर्गीची चाल आपणावप म्हणल्यार शुभ वर्तमानाच्या शेगुणा प्रमाणें आमचें जिवीत जिवप. आनी हे शेगूण म्हटल्यार स्वताचो, सेवेचो आनी सादेपणाचो. भाव भयणांनो, थोडी वर्सां फाटीं आमची दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां क्रिस्ती मनशाक एक नमुनो, मॉडल कसो पळयताली. कित्याक दर एक क्रिस्ती मनीस वो जायते क्रिस्ती मनशां खरें स्वताचें जिवीत जियेताली आनी तांकां पळोवन आपुणूय स्वता जिवंक वावुरताली. आयज आमकां विचार करुया, खरें शुभ वर्तमानाचें शेगूण जावं स्वताचो, सेवेचो जावं सादेपणाचो आमच्या जिवितांत दिसून येता काय? ह्या मिसा भेटेन भाग घेता आसतना आमचें मिसांव आपणावंक आनी जिवंक आमकां जण एकल्याक कोरपा आनी बोल दे म्हूण त्या जेजू लागीं मागुया. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन आनी पोदवेन भरून जेजूचे मुसांव फुडें व्हरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. सरकारी फुडाऱ्यांनी देवाच्या आदारान आपलो राजकारभार स्वतान आनी मोगान चलोवंक आनी सगल्याच्या बरेपणा पासत वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमी लोकिकांनी देवान आमकां दिल्ले मिसांव जबाबदारेन आनी मोगान फुडें व्हरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. सगल्या मिशनरांनी आपली कार्यां भावार्थान मोगान बोरवाशान आनी पवित्र आत्म्याच्या बोळान फळादीक करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. ओगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. बापा मोगाळा, ही थोडीशी मागणी आनी आमचे काळजाचे ओत्रेक आमी तुजे मुखार दवरल्या. ते आमकां फावो जाल्यार ताचो फळ आमकां मेळोशें कर. हे मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानाती घेऊया. C17.
지윗 모든 윗사람의 돈다가 문자 지바 온도 벗은거리 문창소로 지윗소로 구신마파 지수섭에 국가국가 지윗 모지 문창소로 지윗소로 구신마파 지수섭에 국가국가 지윗 모지 म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ कोणवाल्या बापा तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यात ती देणी मोयपासान मानून घे आनी तुजे ओसोक भुरग्याची भेटोवणी तुजे ओगणीत पोदवेन पवित्र कोर हें मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुजें सोवें आसूं तुमचे सभे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात हांवें बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पळयदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवादांनी परगोटले उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जाणवायेन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केली तो आमचे मदें येवचो वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळून आमी सुभागी गितां गावन वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गेच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडले हो हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबाताचो गूट पोर गोटुया Amen.
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो करें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाघियोन सुसे, बाघियोन दोमदुता, बाघियोन फ्रांसीस शावियर आनी सोर्फ काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पविदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडूंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सोडय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे बापा तुवे, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे बापा तुवे, आमची ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. भयणी भावानो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कोमयाव घेवचो.
While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे। जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। जेजूक ह्या वेळार आमी शेवला सोण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता धीर आनी आदार तोच आमकां दिता दिसा दिसपट्ट्या आमच्या कोश्टांक आमच्या आडकुळींक फुडो करूंक हे सगळे बरेपणा पासत ओगेपणान आमच्या सोम्याक आमी दिनवासुया। सगळे आमी उबी रावया। प्रार्थना। सर्वदा देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या हातांतली आमी घेतल्यांत त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता। आमकां आनिकूय तयार करूंक दवरल्या ती देण्या आशेवन तूंच आमकां कुरपा दी अशें आमच्या सोडवणाराचो जोल्म नितोळ निर्मळ काळजांनी समोरबूंक आमकां फावो कर हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सगळे बसुया। बाबा भयणीनो आयज मिसाची भेट समोरमल्या फादर मेल्विन गोम्स तशेंच आयज देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या फादर फ्रँकी फेर्नांडीस हांकां दिनवासताना पवित्र आत्म्याचे फिरगोशेंतल्या फिरगोसकारांक आयज हांगा हाजीर आसलोल्यांक आमचे केरीत दिनवास तशेंच ह्या सोह बलिदानांत वांटो घेतल्या हेर आमच्या यादनीक बाबांकूय आमचे दिनवास आमकां आयज गायन करूंक आदार दितल्या आमच्या गायन पंगडाक आमचे दिनवास। ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 7:15 8:30 पावणे 10-11 वाजता आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले।
कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेंत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटरची डेस्का फाटल्यान व बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान थावन ते तुमी घेवंक जाता. ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भयणी भावानो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फकत व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव आमचो चालूच आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. शेवटाच्या आशिर्वादाक सोगलीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं आनी सर्व देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन देवाचे मिसाव जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सोगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सोगलेंच लास जालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्यो खासगी गरजो हे वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन.